the sustainability of their operations due to high input costs such as labor, rent, go-down charges, transportation, and the situation being further aggravated by delay in payments by the state government to the fair price shop owners, especially in view of the schemes under the National Food Security Act and directions to the state government to fix a margin amount payable in advance to the fair price shop owners and the steps taken in this regard. Speaker sir, आमचे जे फेर प्रायस शॉप ओनर्स आसा तांकां कोविड काळान आतां 2-3 वर्सां जालीं खूब नुकसान जाल्लें आसा आनी त्या टायमार तांकां प्रॉमीस केल्लें की बिसायड्स द कोटा दॅट द फ्री कोटा दॅट वॉज प्रोवायडेड बाय द गव्हर्मेंट ताजेर तांकां कमिशन मेळटलें म्हणून ₹1 पर किलो. पण आता म्हाका दिसता एक 1.5 वर्स जालें काय कितलेशे तांचे इन्स्टॉलमेंट्स आसा वेर दे हॅव नॉट बीन पेड. सो हाजे खातीर तांकां खूब नुकसान जाल्लें आसा. प्लस ओनू आतां गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक नवी स्कीम सुरू केल्या प्रायोरिटी हावज होल्ड्स आनी अंत्योदय अन्न योजना. Yeah, under the National Food Security Scheme, a period of 1 year from January 2023 to December 2023, Tanka means all the card holders are going to get free ration, and there is going to be no provision of ration made to the fair price owners. So, yeah, Tanka, because just being everybody being getting free ration, Tanka sangillen ki aja khatir tumka ₹2.30 per kilo tumka commission मेळटलें म्हणून ₹2 for commission and 30 paisa for transportation. So fair price owners are running into loss. पयलींचे तांचे thousands of rupees, lakhs of rupees तांचे clearances जावना. So ते म्हणटा की means if this goes on, we won't be able to run our shops because तांचे पयलींचेच clearances जावना आनी आतां with this new scheme where they are not going to get ration quota from the government and it is only going to be free quota. So they are saying it won't be viable for them. कित्याक तांचे transportation charges आसता, go down charges आसता, transportation charges from the civil supply go down to their shop. आनी मागीर तांचे go down charges plus electricity charges and labor charges सगळे. So तांचे cost comes to almost like 15,000 to 20,000 per month. So which they are saying right now in this scenario is not viable. So they are requesting also that tancho jo quantum asa of rice that they get gets increased from 7 kilos to 15 kilos and plus 2% je shortage asa that needs to be provided to them because the 2% shortage sadan sata at the time of delivery he shortage jata. So they are requesting ki he 2% tanka pay करचे governmentan आणि quantum ही वाडोवचो आणि जे तांकां promise केल्ले आसा कोविड टायमाच्या काळाचे जे आशिल्ले ते अजून पेमेंट जावना तांचे आणि आता जे सुरू जाला जानेवारीन तेय बी जावना कित्याक दिस टायम इट वॉज प्रॉमिस्ड 2.30. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टर आणि ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यां कडेन की हे जे तांचे इश्यू आसा ते जाता तितले बेगीन पॉझिटिव्हली सोडोवपाचे सो दॅट द शॉप्स डोंट क्लोज डावन एंड दे कॅन मेक देम वायबल फॉर देम. कित्याक फ्री राशन दिवन तांकां तर कमिशन मेळना जाल्यार हें तांकां फुडें शॉप चलोवपाक शक्य जावपाना. सो हांव मागता की आवर गव्हर्मेंट टेक्स अ पॉझिटिव्ह स्टेप टुवर्ड्स इट. थँक्यू स्पीकर सर. सर जे जॉइंट आसा कोण जॉइंट आसा it's a joint calling attention. Speaker sir, I would also like to read my calling attention, which is a joint calling attention. Fear and anxiety in the minds of Goans depending on rice and wheat supplied from fair price shops. और सिंगल तेगले ऐसा कॉलिंग एडिशन ना जॉइंट Joint सर जॉइंट केला अनाउंस केले केने अनाउंस केला अनाउंस करा तुम बाहेर चाय घाललो तू. Fear and anxiety in the minds of Goans depending on rice and wheat supplied from fair price shops, and the fair price shops does not supply all the quota provided to them because the PMGA GKAY free quota distributed for the pink card holders from April 2020 till December 2022
for which the transport labor and commission is still not paid by the government to the owners of the fair price shops, and due to which local Goans are deprived of ration, as most of the owners running the FPS shops go in a loss, and they manage the loss by giving short supply to the card holders, especially the APL card holders who are totally dependent on this ration, who get only 8 kg of rice and 6 kg of wheat per card, which actually needs to be increased to 15 kg of rice and 10 kg wheat. Speaker sir, जो answer दिला तो आम्ही पहिला, पण speaker sir, what is very important here is की 2% stock wastage म्हणून 2% तेमकां एक्स्ट्रा कोटा आहा, जो स्टॉक हँडलिंग आसतना जो तांदूळ पेडे जाता, बॅग डॅमेज जाता, तो लोकांक दिवपाक जाय. सो हो 2% स्टॉक जो आहा तेंगेलो पेंडींग आहा, तो आजून दिलो ना तेंकां. आख्खे कोवीड टायमार ही जी स्कीम चलताली, म्हणजे ते स्किमी प्रमाणे ते तेजे जोडपा आशिल्ले, ते जोडपाक तेमकां जो पयशे मेळपा आशिल्लो, ते पयशांतले फ्रॉम एप्रील 2020 टू नोव्हेंबर 2020 12% ऑफ द अमाउंट इज स्टील नॉट रिसीव्ड. May 2021 to November 2021, 75% of the amount not received. April 2022 to September 2022, 25% amount what they are supposed to receive is not received. October 2022 to December 22, 27% not received. मुझे चँक ते पैसे मेळपा आशिल्ले, इतली पर्सेंटेज मेळना, क्लोज टू 1 कोटी रुपया हे सगळे फेअर प्राइस शॉप ओनर्सांक आज तारखेर तेमकां मेवल ना. So the government's failure for not ensuring that they get this money on time has led the poor people of Goa who are dependent on this fair price shop rice and wheat have led them not to get this. कित्याक हे जरी तरी प्रॉफिट करना आनी ते हे प्रॉफिट करना म्हणटरी हो शॉपकीपर कितें कोत्ताय, तो स्टॉक मागीर तांकां दिना म्हणटरी स्टॉक शॉर्टेज जाता लोकांक. आज सकाळीं हांव गुदांवांत गेल्लो, and there I saw that the stock is being supplied to the shops, but because of this wastage what was happening and that is not been accommodated and they are not being paid, most of the shop owners are getting deprived and magi they are not able to manage that shop, and in order to manage that shop then the shortage zada, they are trying to maybe sell it off by themselves. So a specific demand that this 2% stock wastage should be given to them and immediately should be cleared. Secondly, तेमगे जो सुमार 1 crore जो आहा आता मेळपाचो, आमी जाणा हो सेंट्रल अमाउंट. दोन गोश्टी आहा, तुमकां हो अमाउंट मेळ्ळो आनी गव्हर्मेंटान कन्ज्यूम केलो जाल्यार आमगे हे बजेटाचे घालून तांकां पे करात. समका तुमकां सेंटराचो मेळना जाल्यार हो 1 crore थ्रू सबसिडी प्रोविजन करून तांकां दिया हे बजेटान दिल्यान, सो दॅट द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर पीपल ऑफ गोवा डोंट हॅव टू सफर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हीट अँड रायस. थँक्यू स्पीकर सर. Because sir, I joined to speak on the joint calling attention moved by Dr. Divya Rani and Mr. Benzi Viegas. Speaker sir, एक LAQ आशिल्लो गेले सेशनान, जंय सरकारान उत्तर दिलां की गोंयान 324 फेर प्राइस शॉप आसात which are operated by individuals and 129 fair price shops operated by cooperative societies. Speaker sir, National Food Security Portal म्हणून आहा, तो दाखयता की there are 491 fair price shops in Goa, in which 62 are run by cooperative societies and 429 are run by other FPS. So म्हाका दिसता मंत्र्यान हे स्टॅटिस्टिक्स नॅशनल पोर्टलाचेर करेक्ट करपाक जाय, नाजाल्यार डिस्पॅरिटी जाता. स्पीकर सर, हो इशू हांगा जो टेबल जाला इज अबाउट फेर प्राइस शॉप ओनर्स आनी तांकां जो कितें त्रास जाला तो. तांकां अशें दिसता की सरकाराक सॅलरीचो कन्सेप्ट पडूनच वचूंक ना. कोविड-19 जेन्ना जालें तेन्ना तांणी केन्ना केन्ना कस्टमराच्या दारा कडेन व्हरून विदाउट इवन मनी इन देअर पॉकेट्स दे सर्वड कोटा. स्पीकर सर, गोंयचे फेर प्राइस शॉप ओनरांक अशें दिसता आनी ते एक्चुअली कमिशन बेसिसाचेर काम करतात. सो तांकां दिसता की हें कमिशन जें मेळटा इज नॉट एट ऑल सफिशियंट to meet even the transportation cost of monthly quotas from government go down to fair price shops. But इतले आसून पसून ते आपले बिझनेस करतात without complaining to authorities. डिसेंबर 2022 फेर प्राइस शॉपांनी एक तांकां सांगलें की तुमी
स्टॉक लिफ्ट करात विथ कॅश कोटा तेन्ना फ्री कोटा ना म्हणून सांगलें स्पीकर सर ताजे मागीर जानेवारी 23 एक सर्क्युलर आयलो तांणी सांगलें थंय सांगलें की फक्त रेशन कार्ड होल्डरांक फ्री ऑफ कॉस्ट दियात म्हणून आतां जो पयसो तांकां फेर प्रायस शॉपांक मेळूंक जाय आशिल्लो फॉर द स्टॉक हॅज नॉट बीन रिफंडेड नॉर हॅव दे बीन पेड कमिशन फॉर डुईंग ऑल द हार्ड वर्क ऑफ सप्लायींग द स्टॉक टू द रेशन कार्ड होल्डर्स स्पीकर सर ही फटिंगपणां सरकाराची वेन इट कम्स टू फेर प्रायस शॉप ओनर्स आनी तांणी जे सेल्फलेसली काम केलें ड्युरींग द पेंडेमीक तांकां पावती मेळना तांकां सप्लाय करचो पडटा स्टॉक विथ मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स इन एडिशन टू दीस रेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी आहा मेंटेनन्स ऑफ इक्विपमेंट आहा सो इतले सगळे आसा म्हणटकर म्हाका दिसता सरकारान मंथली ग्रँट ऑफ सॅलरीज फॉर स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी आनी अदर एक्सपेंडिचर हे फेर प्रायस शॉपवाल्यांक दिवपाचें विचार करूंक जाय सिरियसली आनी ताजे खातीर हें कॉलिंग एटेन्शनान म्हाका दिसता सरकारान डिसिजन दिवंक जाय गुजरातान मुखेलमंत्र्याक हांव मुद्दाम गुजरात मॉडल आयकुचो गुजरातान फेर प्रायस शॉपांक हेच इशू जाल्लो ड्विंडलींग कमिशनाचो आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो भाव ताणें 2021 डिमांड केलें की शेअर प्रायस हे शॉप ओनरांक फेर प्रायस शॉप ओनरांक मंथली मेंटेनन्स 20,000 दिवचें म्हणून गोंयांत कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग गुजराता परस हाय आहा म्हजें हांगा सजेशन आहा 25,000 दिवचें म्हणून फेर प्रायस शॉप ओनराक एक मंथली मेंटेनन्स फी आनी एक एडवांटेज आहा काल आमी मिलेट्साचेर उलयलें तामिळनाडून अशें केलां की मिलेट्स वील बी प्रोवायडेड एट फेर प्रायस शॉप्स सो आतां तुमच्यान अशें करूंक जाता की फेर प्रायस शॉप्सांचो जर बरो यूज करतलो ऑयल आनी पल्सीस कॅन ऑल्सो बी सोल्ड एट डिस्काउंटेड रेट्स एंड ऑल्सो सप्लाय मिलेट्स थ्रू द फेर प्रायस शॉप्स स्पीकर सर इतले इव्हेंटाक तुमी पयशे मोडटात मिलेट्स फेर प्रायस शॉपान जर सप्लाय केल्ले जाल्यार आय थिंक दॅट विल बी अ बेटर वे टू एनकरेज गोवन्स टू कंज्यूम मिलेट्स मिलेट इज दीस इयर्स प्रायम सो मुखेलमंत्री आतां खंयच्या खंय पळयता हे इंट्रस्ट ताणें घेवंक जाय दोन ताका इंट्रस्ट घेवपाक चान्स दिल्लो आहा एक म्हणटा मंत्र्याचे भावाची केस आनी दुसरें म्हणटा ती हांगा खंय ती तामिळनाडूची केस जंय मिलेट्स थ्रू फेर प्रायस शॉप सप्लाय करतात सो आतां हे इतलें सांगून पसून जर तुमी काना मनार घेनात जाल्यार तुमकां बारीक लोकांचें पडूनच वचूंक ना तुमी खास आदमीचो सरकार जाला अशें आमकां हे सारांश काडचो पडटलो थँक्यू स्पीकर सर रिप्लाय मागीर दितो रिप्लाय दिले म्हणटा बरें ओके मागीर उलयता रिप्लाय दिलो ना काय ना स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर उलयत जाल्यार ओके दुसरे आमदार उलयताय आय वॉन्ट टू टेल देम आय रन 5 फेर प्रायस शॉप्स 5 नॉट 1 आनी 2 शॉप आमी कित्याक येयल्लीं कित्याक बंद आहलीं 5 वर्स बंद आहलीं कोण घेना म्हूण हावजींग बोर्डान लोक मडगांव वयतालो बोर्डदा आनी घेतालो रेशन हांवें तें गोगळां वचोन करेक्ट हांवें वचोन तें ओपन केलें आनी हांवें घेतलें when I took over there was nothing there infrastructure personally ready केली कोंतान केलें कित्याक आमगे लोकांक बेनिफीट मेळपाक so all this we are doing and everybody else is speaking about ration shops so I want to speak few words I only want to tell the minister and I've been telling him परतून सांगत आहा तेका एक स्पेशल ग्रांट कर there are different types of ration shops some are with society some are individual find out who is doing irregularities not everybody is doing irregularities for example my shop मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना 5 फावट मुगे शॉप चेक केलें आज देखून चेक कर एक राव रे ना विजय कितें जाला विजया संवय जाल्या आस रे पडपाची पूण हिंग म्हाका आस म्हणटा तो हिंगान चेक करून नाका म्हणटा पूण हांव चॅलेंज मारता हांव ऑनरेबल मेंबर विजया चॅलेंज मारता स्पीकर सर तो न्हालो कितें न्हालो तोय पयलीं न्हालोलो आतां म्हण मातशें इल्लोसो स्वीच जाला आनी बरो जाला कितें हांव देडा बट प्रॉब्लम तेरी आय चॅलेंज विजय सरदेसाय आय वील चॅलेंज विजय सरदेसाय
तुका सांगता कोणूय इलिगल केलो आमगे शॉपाची जाल्यार तुका चॅलेंज मारता वी डोंट डू कित्याक कोन्नाय आमी कित्याक कोन्नाय कित्याक आमी कित्याक वी बिलीव इन लिटल बीट ऑफ इंटेग्रिटी कित्याक विजय सरदेसाय सांगता की दॅट एक साक पासून आमी हें कोन्नाय एस ते एक साक पासून वचपा ना बट हांव कित्याक सांगूंक सोदतां that identify and those who are doing good work give them extra money because salaries aha tenka other expenses aha besides transportation costs no doubt ration shop have lifted some free amgele free quota uballa not been paid no issues but those who are doing good work give them benefits give them one time grants I'm not saying you give me I'm saying give everybody I'm not saying here to tell that give me. I've never asked. How ulel kityaku? Because I also know what are the problems. Salaries pasun. Some salaries, some people are paying less to the staff. Some fair price shop owners. Some are paying more. Maintain a balance. Prepare some salary for them. PF. Find out who is paying PF. There are a lot of issues. I mean PF be farigottat. We are doing all systematically everything. And not only that, Speaker sir, thanks to even some rent allowance, thodank rent allowance aha, thodank yaha, but rent allowance dina zala maintenance cost fair price shop we are doing fertilizer. We are supplying fertilizers also because amge sheta hai mun. Then they spoil jata. It takes effect on the cement, on the floor, on the walls with stock kottinga. So some grants can be given where they will maintain. Speaker sir, I think with this demand, and it is a need of the hour that fair price shops should be held. Only this much I want to say, Speaker sir. And with this, and one more, I want to tell Vijay also that Kodsa, Bodsa, to kind problem na. Ami, we will 1 second. Rav re, tu ulay chale ubran ulay re. Madi ulay na kare. Ulay. आता फेर प्रायस शॉपान कोळसो सप्लाय करता कितें म्हाका कळूं ना कोळसो कसो आयलो कोळसो इश्यू आसलो सगळ्यांत चड मोठ्यान उलोवपी रेजिनाल्ड आसलो तोच म्हणटालो आमी कितें याद करून दिना तो आतां पडतो म्हजें नांव घेता म्हूण सांगता हांव कोळशाचें रिलेशन आनी हाजें फेर प्रायस शॉप तूं चलयता बरें हांव चलय म्हणटा वी हॅव नॉट कंप्लेन दॅट यू आर डुईंग irregularities in the fair price shop. I have exactly demanded in a better way what he is demanding. Generally, maintenance on rent, electricity, equipment, everything. That is what I am asking for. I am giving you a further example what has happened in Gujarat, and you can do it better in Goa. This is what I am trying to say. So there is no question, Speaker, that this requires some seriousness, and I think Honorable MLA Reginald knows the seriousness because he himself is running it. Honorable Minister. Sir. जालें उलयना आतां म्हाका डिस्टर्ब करपाना सो एनीवे आमी रेशन शॉपांत कोड्स विकनाय रेशन शॉपांत रेशन वस्तू विकताय मातशें क्लॅरिफाय कर तेका कित्याक तो मातशें घुसपता कितें जाला तो एसान तेश गेला तेसान तेश गेला म्हणून एनीवे आमी घुसपानाय आमी एसान तेश गेले नाय आमी एकूच सायडी आसले कितले वर्सां ऑपोजिशन हांव एकलो आसलोलो आनी इतलो वगत ते ऑपोजिशनान रावले ते कोण रावलो नाय आनी आय नो वॉट इज ऑपोजिशन देन ऑल दीस फेलोज स्पीकर सर राव रे मातशें तूं उलय नाका रे तूं सदां रुलींग आहा तूं उलय नाका चुकोन देखून स्पीकर सर आय ओनली वॉन्ट टू टेल यू दॅट दीस कोण आमचे क्लिअरन्साक धाडल्या फायनान्साक ते मेळटले रोखडे तांकां जे तेंचे पयशे उरल्या सगळ्यांचे फेर प्रायस शॉपवाल्यांचे ते तांकां मेळटले आनीक तुमी जे दुसरें सांगलां की शुगर एंड एडिबल ऑयल ते फुडल्या वर्साचे आमी ते हें करता हय सगळें करुया आणि त्याच बरोबर म्हळ्यार हुशार मातसो हो हय पयलो बाबू नायक आशिल्लो आतां 100 बाबू नायक म्हणल्यार वा एक इतलो हुशार आ विजय सरदेसाय भयंकर हुशार आता तेगेले सांगले काय हें आसा पळय आमी तेंचे जे पयशे तांकां दिवपा जाय ते ऑलरेडी आमी तेंगेले दिवपाचे केल्यात तांकां पयशे मेळटले आनीक आमी जाणात की गोंयां आफ्टर हे भाज आमचे फेर प्रायस शॉप सुरवात आसात तेन्नाच्यान ते फेर प्रायस शॉपवाले ते आयज पर्यंत तांकां व्हडलेशें कांय मेळना आनी तेंगेले फेर प्रायस शॉप जे आसात
कोणाली जुनी आयज तरी भाड्याक दिल्यांक भाड्याक चड पयशे मेळूंक शकता. गोंयभर आसा मोर दॅन 400 वयर शॉपां आसा ती फेरबा शॉप आनी तांकां खरें म्हणल्यार आमचे विचार चल्ले सरकारचे. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमी फुडें तेजे विचार करुया तेंगेलें कितें पळोवपाचें जावं तांकां कितें दिवपाचें जावं तांकां भाड्याचे फरक सिटीनी वेगळी फेरबा शॉप आसा विलेजीनी वेगळी आसा डिफरंट कडेन म्हण ताका लागून आमी विचार करुया अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ते प्रमाणे आमी करुया आनी बाकीचे तांकां सगळे आमी एप्रुवल धाडल्या पयशे तांकां मेळटले. बाकीचे आतां विजयान सांगले ते प्रमाणे तेवूय तेगेले पळयता. आनीक तूं कितें म्हणटालो पळय तो हो कांय करूं शकना तुजेर क्रिटिसायज करता हो एक शॉप फेरबा शॉप घालूंक शकना. हा पास घातली केपेबल हां करेक्ट हय आनी इतलेंच न्हू तूं आनीकय करता कितली मशिनरी घेतली तुवें तूं सगळें आर्टिफिशियल करता असो एकटोच MLA तूं आसा. क्रेन घेतल्या सगळ्यो मशीन घेतल्या ट्रॅक्टर घेतल्या कितें कांयच करिना. करुया फुडले पावटी जाता आतां वचना तशें कांय ना. हय म्हणटरी आनी आमची मॅडम जे राणेन जें हाडलां की तांगेले पयशे तांकां पयशे मेळटले रोखडे आनीक कोणाची कांय दवरपाना ना. सरकार बजेट ऑलरेडी हें केल्लें आसा आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलां बजेट जालें की रोखडें तांकां मेळटलें म्हणून. हय जालें मरे ओके थँक्यू. हय ते पळोवया करुया आमी एक कमिटी करुया आनी ते दवरुया आनी करुया ते. मंत्री खूब सिनियर आमी एक सारको सादें एक नरेंद्र मोदीच्या भावान जे डिमांड केल्लो मंथली अलावन्स गुजराताक 20,000 रुपया दिवचे 2021 हांवें म्हणलें 25,000 गोंयांत दिवचे. मंत्र्याक मुख्यमंत्री सारको घट आहा तो थंयच्यान हांगा आयलो आनी कितें तें सांगून कान मंत्र दिवन गेलो. आतां हे 25,000 तूं दिवंक शकतलो हे बारीक लोकांक रिजनल सारक्या आमी पडना आमी पडना. अरे बाबा हे बारीक मनशा खातीर बारीक मनशाचो सरकार स्पीकर सर हो अशें म्हणटात ते तांचे खातीर हे 25,000 म्हयन्याक तूं दितलो काय दिवपाक जावचे स्पीकर सर मूळ एक्सक्यूज मी मंत्री तेंच्यांनी मुळात कॉलिंग अटेन्शन घालता आसतना फेर प्रायस शॉप ओनर तेंच्यांनी एक 2-3 डिमांड घातल्या पळय न्ही मार्जिनल एमावंट तेंची दिवपाची जी कितें उरता फाटली आनी ती एडवान्स दिवपाक जाय. बेजीक कॉलिंग अटेन्शनान जे आसा पळय न्हू ते दिवपाक काय हरकत ना. सर एज पर द रुल्स ऑफ प्रोसिजर कॉलिंग अटेन्शनान जो सब्जेक्ट डिस्कस जाता ताजेर गव्हर्मेंटान रिड्रेस करचें म्हणून आसता. आमी हो इश्यू रेज केला विथ स्पेसिफीक एक्झाम्पल ऑफ गुजरात मॉडेल म्हणटा तो फॉलो कर म्हणटात. असेंब्लीच्या आमदारांक धाडटात शिकपाक गुजराताक तो मॉडेल तूं फॉलो करतलो काय ना इतलेंच सांगचें. आमी विचार करता तुवें सांगलें म्हण आमी कशें करतले आमी वचून पळयतले. तुम्ही करना जाल्यार ना म्हूण सांगा काय प्रॉब्लेम ना. अरे बाबा आमी सगळे हिंदुस्थानाक भोंवतले आनी खंय बरो आहा मॉडेल ते करुया डोंट वरी. अरे स्पीकर सर आणीच आमकां गुजराताक धाडिल्ले लेटर धाडिल्ले तुमी गुजराताक वचा म्हणून तो गुजरातचोच मॉडेल हांव सांगता तो तुमी करतले हय म्हूण सांगा करूंक शकता ना म्हूण सांगा नो प्रॉब्लेम. तूं सांगता आयकता आनी बसता हांव. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान सांगचें ताजेर. स्पीकर सर मिनिस्टरान ऑलरेडी आन्सर केला तेंच्यांनी जे काही डिमांड्स ज्यो मागल्या तेंच्यो जे म्हाका एसोसिएशन तेंचे येवन आतां मेळोन गेला तेंच्यांनी जेनून काही गजाली ज्यो सांगल्या पळय न्ही त्यो कन्सिडर करपाक काय हरकत ना त्यो आमी कन्सिडर करता. Next, This is an insult. How can you say this next is calling not? attention, Shri Carlos Alvarez Ferreira. Speaker, I would like to call the attention of the Minister of Agriculture to the following. Fear and anxiety in the minds of the farmers in Aldona constituency and across Goa that there is breach of bunds which causes saline water to enter in the paddy fields and also affecting the drinking water wells to which prompt restoration is not being done, mostly due to financial constraint, that funds are exhausted. The steps that the government proposes to undertake these works on fast-track basis which needs emergent action so as to promote sustainable farming and irrigation for the benefit of the farming community.
You will reply or? Anybody else? Okay. Venzi? Before they speak, I will just say a few things. Speaker sir. Honorable Speaker, normally I thought the Minister would reply, but we have आमकां बांद आहात ते पोणोले बांद, गोलजुवे बांद, गोनकोय आणि मोयरा. हे बांदा होणके पडले तेन्ना आमी रोखडे डिपार्टमेंटा मामलतदार थ्रू हे केल्ले. ओके, रिप्लाय दिवनी पहिले. फायन. मंत्री एग्रीकल्चर. स्पीकर सर तुम्ही त्या हे वाचता ते सर्क्युलेट केला आमी सांगा मागीर एक्सप्लेन करा. रिप्लाय दिला ऑलरेडी. हां आन्सर मिनिस्टरान सर्क्युलेट केला त्या प्रमाणे आता कितें जाय ते विचारा तुम्ही. हय रिप्लाय ऑलरेडी इज गिवन. आणि कितें विचारपा जाल्यार विचार, पूण तुवें तुजे बांदारे सगळे करून घेतले. उलय उलय उलय. आमचे बांदारे केल्या. आमचे पोनोले बांद, गोलजुवे बांद, गोनकोय आणि मोयराचे बांद ते होणके पडले तेन्ना आमी डिपार्टमेंटा परत परत रिक्वेस्ट करतात ते काम करपाक. कित्याक आतां हारे उदक येयला भितर, बांय पासून पिड्यार जातात. सो दॅट इज आवर रिक्वेस्ट. आमचे कितें जातात, फायनान्शियल अप्रुवल वयता तेन्ना 2 वर्सांनी मागीर फायल परत येतात आनी मागीर सांगतात GST रिवायज कर, GSR रिवायज कर, आनी परत परत फायल्स आर गेटिंग जस्ट सर्क्युलेटेड. Now there is another problem which we are facing. Notified bunds come under soil conservation, which is agriculture, all over Goa. And otherwise they are being taken up by WRD. But ata anike kyen kadla that if this BC ratio scheme is not there, BC mulo kete benefit cost ratio na zalyar, if it is less, then the soil conservation kam kornar. So it is being passed on to the WRD. One day soil conservation says it is them, and this test sangta it is back with you. So finally nobody is doing the work. So Honorable Minister may kindly clarify on what steps are being taken to address this kind of issues. Dakle ban muntat chod kam na, and magi inga tinga dukoltat and kai zaina magi kam ban teshe pida zalo hat. So I would like to Honorable Minister to kindly explain. Yeah. तुवें सांगले प्रमाणे तुगेले उदक बांद मोडून शेतांक येयला आनी बांयनी वयता अशें तुजें म्हणणें बराबर म्हणलें तुवें. Yes, yes. ते पयले हारे उदक शेतां येता आनी ते बांय protecting nearly 450 hectare of land बराबर खाजन लँड. ना ना, I have mentioned अनेक हांवें आज सांगलां पोनोलेंचे waiting expenditure sanction. हय गोलजुवे बांद 8 म्हयने जाले एक्सपेंडिचर सँक्शनार उरला. गोनकोय बांद कांय केलें ना कित्याक एक्सप्लेनेशन दिलां दिस इज नोटिफायड बांद बट इट इज सेंट टू WRD. मोयरा बांद अजून कांय जालें ना. दीज नॉट इन दिस लिस्ट, दॅट्स वाय आय एम आस्किंग. जातलो जातलो तुमी दिले कित केलां आनी कंप्लिशन जातलें. मातशें पळय हेजें जातलें पळय. हय. आनी तुगेलो मोगाचो डायरेक्टर आहा मरे तो कांय भिवपा गरज ना. तुगेलें सगळें रोखडें करपाक येता. ना तो म्हजो सोरोय रिटायर जालो. आसा रे ना तो न्ही, ना तो म्हजो सोयरो न्ही. सोयरो न्हू मोगाचो म्हणला. सोयरो डिफरंट मोगाचो डिफरंट. तो मोगाचो डोंट वरी जातलें. बिल 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 हय शेतकाराक आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर मोदी जी आसा हय. तो फक्त शेतीक चड हे दिता प्रिफरन्स. ना आतां मेगा नो नो तो कितें म्हणटा आमी आग्रीचे डिपार्टमेंटाचे पयशे मोडल्या. आमी सेव सॉयल हेका लागून हो प्रोग्राम करपा लागून गोंयकारांक Honorable जागे members. दिवपा लागून आमी ते पयशे मोडल्या. Venzi? चंद्रकांत शेट्टे वेंजी चंद्रकांत शेट्टे वेंजी बसून घ्यात. कोण उलयतात हां
बिल न्ही आतां हांव मंत्री श्री आतांनी मनसिऱ्यो कितें जालां आं जालें न्ही रे अरे जालें सगळें उडोवन धुलोवन ताणें मोकळें केलें ताणें सगळें हय Let us take the session, Wenzi, 1 minute. No Let us- cross talk. Let us take the session seriously. Speaker sir, हे मॅटर जर आल्दोनाचे आनी आल्दोनाचेच आमदाराच्यान उलोवंक जाता अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार ते कॉलिंग एटेन्शन म्हणून तुमी एडमीट करप ना ते तुमी 0 आवराक एडमीट करपाचें द पॉयंट इज ताजें कॉलिंग एटेन्शन स्पेसिफीक आहा इट इज अबाउट खाजन पॉलिसी सॉर्ट ऑफ इन गोवा उलय स्पीकर सर तुम्ही हांगा नाशिल्ले सो यू आर नॉट अवेअर एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपन आय हॅव ओनली प्रेस द बटन आतां बाब रवी आमचो मातसो मजा हाडटा उलयतना म्हणटकच लोक सगळे एक जोवियल मुडान पावले पण हाजो अर्थ कॉलिंग एटेन्शन कॅनॉट बिकम अ मॉकरी स्पीकर सर हांगा इश्यू येता खंयचें ऑफिस शूड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेरिंग बांद्स एक इंग्लिश सेयिंग आहा स्टीच इन टाइम सेव्स 9 म्हळ्यार पयलींच जर तुवें साल्वार केलें जाल्यार कितें तरी तुजें उरतलें म्हणून स्पीकर सर बांद ब्रीच म्हणटा जो जाता ताका एक 5 कॅटेगरीज आसात एक अशें आहा की थोडे बांद निग्लेक्ट जाल्यार वर्सांचे वर्सां दिवार आसात ते करमळे बी थंय मँग्रुव्स भितर जातात हे बांद रिनोवेट जर करतलो आनी फ्लड प्रिवेंशन तूं करतलो जाल्यार ताका खूब पयशे जाय ते पयशे तुजे कडेन ना आनी ते तुजे कडेन येवंक शकना इजिली स्पीकर सर सेकंड दुसरे एक कॅटेगरी आहा जे बांद लोकल फार्मर मॅनेज करतात पैंगिणी 2021 बांद आशिल्ले जे ब्रीच जाले सलायन उदक भितर सरलें हे बांद लोकल फार्मर मॅनेज करताले असल्या शेतकऱ्यांक तुमी टॅक्निकल आनी फायनान्शियल सपोर्ट पसून दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर आनी एक कॅटेगरी आहा जे बांद डिपार्टमेंट मॅनेज करता फॉर एग्जाम्पल 2023 ऑशेल शिवोली एक 500 मिटराचो क्षेत्रपाळ टेम्पल म्हणटा थंय बांद आशिल्लो वीक आशिल्लो तो क्रॅक जाले उदक भितर आयलें सलायन उदक शापोरा रिवरांतल्यान भितर सरलें गेले 2 वर्सां शेतकरी मागतात पंचायती कडेन प्रोटेक्शन वॉल बांद हो इश्यू रेज केला ग्रामसभेन विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन लोकल बॉडी आनी गव्हर्मेंट हॅज नॉट एक्टेड स्पीकर सर कितलेदां तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल हे बांद इन्स्पेक्ट करतात एवरी सोईंग सिजनाचे पयलीं तुजो सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट शूड इन्स्पेक्ट बांद हें जायना स्पीकर सर थोडे अशें आसता की बांद कन्स्ट्रक्ट केल्ले सारके पोचेक आसतात बांद इन्स्पेक्ट करप एटलिस्ट 2 वर्साक आनी फंड्स यूज करप मनरेगा तूं शेतकऱ्याक पयशे दिवं येता की तुजोच बांद तूं रिपेर कर तुका आमी पयशे दितात मनरेगाचे फंड आहा स्पीकर सर आनी ताजे फुडें आनी एक इश्यू आहा एक ड्राफ्ट खजान पॉलिसी म्हणून आहा जी अबेयन्सान दवरल्या स्पीकर सर CZMPन पसून ती इट वॉज सपोज टू बी पार्ट आतां ही पॉलिसी ड्राफ्ट खजान पॉलिसी तुमी इम्प्लिमेंट करा हे स्पीकर सर हांवें जें तुमकां सांगलां इज जनरल बट इट इज पर्टेनिंग टू फार्मर्स हू फेस द इश्यू ऑफ ब्रिचींग ऑफ बांद्स तुजेच आन्सर सांगता स्पीकर सर की हो गांवकारी सिस्टम आनी गोंयचे खाजन म्हणटा एक युनीक एग्रीकल्चर सिस्टम म्हणून आनी 18,000 हेक्टर रिक्लेम लँड हातून तूं हे खजनान सेव जाता म्हणून स्पीकर सर येदे व्हडली जमीन येदे ल्हान गोंयान नीड्स टू बी सेव्ड एंड देरफॉर दीस इश्यू इज टू बी टेकन सिरियसली थँक्यू स्पीकर सर तुमच्या सगळ्यांच्या म्हायती खातीर की लक्षवेधी सुचण्याचेर फक्त 20 मिनटां मॅक्झिमम जो आसा एज पर रूल आसा न्ही 20 मिनटां डिस्कस करपाक ताजेवर लक्षात न्ही म्हणजे ताजे भान दवरात म्हणटा नासत हां येस फर्स्ट केदार स्पीकर सर ऑनरेबल MLA कालूस बाबान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला तशेंच सिमिलर इश्यू म्हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता ते म्हाका तुमच्या फुडल्यान म्हणपाक जाय स्पीकर सर जशें सांगलें की आमच्या थंय रिप्रमोट केलें जाल्यार थंय कांय शेती कोण करूंक शकना सिमिलरली मॅनग्रुव्ज जे आसा ते मॅनग्रुव्ज त्या थंय मोठ्या प्रमाणान वाडल्या
आनी इतलें वाडलें की फाल्यां जर फार्मर थंय गेलो पडतो ते मॅनग्रुव्स कट करपाक जाल्यार तेजेरूय थंय बॅन आसा. सो हेजेरूय लक्ष घालचें ऑनरेबल मिनिस्टरान. म्हाका दिसता ते WRD मिनिस्टराकूय थोडो पार्ट तेजो लागता. हे दोनूय हितून लक्ष घालचें आनी जाता इतले बेगीन हे जर केलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणान जवळ जवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटर जे शेत आसा हे बेगीतले बेगीन आमी आमच्या गांवकार रेस मागूस तशेंच निल्ला हांगचे गांवकार लावंक पावतले. थँक्यू. एक 2 मिनिटांनी फक्त आपले मारत Speaker, sir, I rise to speak on the calling attention of Advocate Carlos Alvarez. Speaker, sir, आयज ते बांद मोडटा, आयज ब्रिचीस जाता. तुम्ही पळयता आसतले सगळे कडेन बारीक बारीक खावटी पडटा तांकां आनी खावटी पडोवन मागीर ते निग्लेक्ट करता. कोण पळोवंक वचना मागीर ती व्हडली जाता. सो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? जेन्ना जबाबदारी घेवपाचो प्रश्न येता तेन्ना कोण जबाबदारी घेता? कोण घेयना? कारण कितें जाता, एक सायडीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, एक सायडीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, एक सायडीन WRD डिपार्टमेंट आसा. हे सगळे कॉर्डिनेशन हेंच्या भितर ना. एवरी टायम एक डिपार्टमेंटा कडेन आमकां धांवचें पडटा. एक पयलू वयचें पडटा एग्रीकल्चर जावं सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट, दुसरें वयचें पडटा WRD डिपार्टमेंट, मदींच म्हणटा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कित्याक जी टेनंट एसोसिएशन आसा ती तेंच्या अंडर आसा. सो जेन्ना आमी पळयलें की हें जें कॉर्डिनेशन ना आनी आमी थोडे जेन्ना एलिक्यूज घातले, एलिक्यूजान आमकां डिटेल गावली की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एलिक्यूज घातलेलो की एलिक्यू नंबर 005 तशेंच जे टेनन्स रजिस्ट्रेशन आसा, जी लिस्ट आसा ती लिस्ट टायमली अपडेटेड ना. आयज आमी आन्सर विचारलो 5 वर्सां जालीं टेनन कितले रजिस्टर केला एकूय करूंक ना. म्हटल्यार हेची जबाबदारी कोण घेतलो? जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, झोनल ऑफिस आसा, झोनल ऑफिसान वचून पळोवपाक जाय कित्याक जावना, कोण आसा शेतकार, कोण कितें आसा. आमी इतले जे एग्रीकल्चर रिवायवल म्हणटा आनी म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण करुया, गोंय स्वयंपूर्ण करुया, आमच्या शेतकारांक स्वयंपूर्ण करुया. जाल्यार शेतकारांक कशें स्वयंपूर्ण करतले जेन्ना हांगाच फेलियर जाता तो. आनी आमच्या मतदारसंघात जशें आल्दोना मतदारसंघात तशेंच आमच्याय मतदारसंघात कितलीशी अशी खाजन शेती आसा आनी कितलेशे बांद अशे तुटोवन पडलेले आसा. आमचो मिनिस्टर येवन पळोवन गेला, थोडी एरिया आमची पळोवन गेला, सगळी एरिया पळोवंक ना, पूण सगळी एरिया मॅक्सिमम एरिया अशेंच जाल्ली की बांद म्हणून नाल्यार स्पीकर सर एकूच मिनीट दी म्हाका. स्पीकर सर म्हाका एश्युरन्स जाय कित्याक हो शेतकारांचो प्रश्न आसा, हो बारीक शेतकारांचो प्रश्न आसा आनी आमी ह्याच शेताचेर जगताले हेच्या पयलू आनी आयज ती शेतां रोवपाक मेळना, आख्खी बुडोवन गेल्या. आनी जसो MLAन सांगलें की आमच्याय तशी उदक येता भितर, तशेंच आमच्या आदोसी, दोंगरी, मंडूर ह्या भागांत उदक घरांनी पावता. जो डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आसा तेंच्यांनी येवचें पडटलें आतां फुडें समज ते चालू उरले. सो जाता तितले बेगीन हे जे बांद आसा ते रिपेर जावपाक जाय, ते दुरुस्ती जावपाक जाय आनी हे बांद बांदून घेवपाक जाय. हो एश्युरन्स म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाय. ऑनरेबल MLA कार्लोसान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला ते खरोखरच सिरियस मॅटर आहा. हांव थँकफूल आहा गोवोरमेंटाक आनी स्पेशली ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराक. तेंच्यांनी आमच्या एका वर्साच्या कालावधीन मये मतदारसंघातले 3 बांद 11 कोटी रुपया मोडून काम चालू जाल्लें आसा म्हणून सरकाराचे हांव आभार मानता. तशेंच एक सांगपाक सोदता, अशें एक इंग्लिशीन म्हण आहा, स्टिच इन टायम सेव्स 9. अशें म्हणटा की एक जर बांद फुटलो, बारीकसो एक जर बोंब पडलो म्हणजे बारीक होल जालो जाल्यार तो बेगींतल्या बेगीन जर फुल्लो जाल्यार ते खावटे पडपाचो प्रिवेंट जाता. तशेंच ही ऑथॉरिटी कोणी करपाची, कोणी घेवपाची ऑथॉरिटी हे मातशें बेगींतल्या बेगीन डिसायड जावपाक जाय. जर आतां जर मामलेदार हेजो जबाबदार मनीस आसा जाल्यार मामलेदारान ते टेनंट एसोसिएशनचे प्रेसिडेंट किंवा तेंचे कमिटीक मेळोन हे बेगींतल्या बेगीन रिपेर करून घेवपाक जाय. म्हणजे सरकाराचो जास्तीन जास्त पयसो वाचता. हे जर बांद वेवस्थीत टायमार जर रिपेर केले जाल्यार खावटे जे पडटा ते खावटे पडपाचे उरता. आयज आमच्या मय मतदारसंघातल्या एक भावकय खाजन अशें एक बांद आहा, ते व्हडले खावटे पडलेले आहा. म्हणजे कालवे जो रेल्वे क्रॉसिंग जंक्शन आसा ते हॉल्डोना वचपाचो रोड हो पूर्ण ह्या उदकाक लागून सबमर्ज उरता उदकांत. तेका लागून हे डिसिजन म्हणटा ते क्विकली जावपाक जाय अशें एक सरकारान तरतूद करपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. येस श्री रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर आमचो एक ऑनरेबल मिनटान हें करात. माझो टायम दिया तर आमचो ऑनरेबल तुमचे कितें सजेशन आसा ती तेणें हे आमचे कॉलिंग अटेन्शन बऱ्यांतले बरें हाडलें म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा. हे जे बांद आमच्या बाब केदारान आमकां सांगलेले आहा
हे बांद जे शेतांक कनेक्ट आहा हे बांद मोडून कावा जालेल्या कितलींच वर्सां जालीं आनी ह्या बांदाचेर मॅनग्रोव जालेले आहा आनी हे मॅनग्रोव जाल्ल्या कारणाक लागून JCP वतलो म्हटल्यार थिंगा जागो ना. आतां हे बांद कशें घोट करपाचे कित्याक आमचो ऑनरेबल आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर फाटल्या दिसांनी डायरेक्टराक धाडून खूब हेल्प केलोलो आमकां आमच्या लोकांक फेन्स घालपाक ताका लागून ते कडल्यान एक बरे सजेशन जाल्ले मातशें बेगीन स्टेप घेवपाक कित्याक ह्या एका बांदाक लागून लाखांनी आमची शेतां पिड्या जाता ताका लागून कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडूंक जाय. दुसरें कितें जालां आमचे मेर्शेचे तोंय आहा आनी मेर्शेचे तोंय आमचो हायवे गेलेल्या फाक आनी आमचे पायपां घालेल्या पाक आमचो चॉकअप जाल्लो आहा आनी जालां कितें म्हाका मातशें PWD मिनिस्टराकी सांगपाचें की आदलो जो हायवे आमचो आसलो त्या हायवेक आमच्या 4 मिटराचो कलवट आसलो. आतां कितें केलां आतां थिंगा सर्वीस रोड बांदल्या आनी सर्वीस रोड बांदून जालां कितें थिंगासर पायपां घातल्या आनी पायपां घालून तो वाट आमचो वॉटर बी आमचो चोक जाला आनी उदीक कशें जालो ना कित्याक दर्याचें उदीक भितर येतालें तळ्या कोडे आनी तळ्याचें उदीक मिक्स जातालें आनी रोटेट जातालें. आतां उदीक आलो ना आनी हेज्या कारणाक लागून इतली थिंगासर घाण जाल्या उदीक आतां ऑलमोस्ट 10-12 वर्सां जालीं उदीक थिंगा स्टॅग्नंट जावन कुसलां आनी अशें तर दरीत जाल्यार आमची एरिया जी सांताक्रूज आमची बॉम्बे तुमी पळयला बँड्रा इन ब्रीफ बॉम्बे बँड्रा तुमी पळयला कितें जालां तें बॉम्बे बँड्रा पावतात पळय घाण मारता ते भाशेन आमच्या हायवेल्यान लोक पास जाताना आमची घाण मारतली. आतां त्या घाण मारपाक कमेस जाल्या. हेजेर बरें सोल्युशन काडून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन एक इन्स्पेक्शन करचें आनी प्रॉब्लम बरें सॉल्व करचें. तशेंच PWD मिनिस्टरांनी येवन मातशें पळोवन ते चॉकअप जालां तें मातशें पळोवन ते मातशें जाग्यार घालचें. थँक्यू. इन वन पॉइंट आय वॉन्ट टू रेज जायते बांद आहाय ते गेलो आहाय ते ओ जावं वचपा आहाय ते कोण शेत रोयता तांकां प्रेफरन्स दिये. दोज हू आर कल्टिवेटिंग फिल्ड्स और दोज हू वॉन्ट टू कल्टिवेट फिल्ड्स म्हणजे तांकां अंडरटेकिंग घेवपाचें की तुमी शेत रोयना जाल्यार गव्हर्मेंट दुसरें दिता म्हूण जाल्यार तें काम घेवपाचें. आमी शेत रोयताय आनी आमगे बांद म्हणपाक आमकां पयलीं प्रेफरन्स जाय. जे कोण शेत रोयताय आतां तांकां रिवर सी अटॅक सॉल्ट वॉटर अटॅक ताका दे आर मोर लायकली टू गेट दे शूड बी गिवन प्रायोरिटी. सो हांव हें एवरी असेंब्ली हांव उलयतां आयडेंटिफाय करे हांव म्हणा मुगले कॉन्स्टिट्युन्सी आयडेंटिफाय करे जो कोण शेत रोयता ताका प्रेफरन्स दिवपा खूंय आसूं खंयचे कॉन्स्टिट्युयन आसूं आनी तांगे बांद पयलीं बांदे बिकॉज सॉयल कन्जर्वेशनाचें जायतें काम जाता हांव ना म्हणना सॉयल कन्जर्वेशनाचे आमगे जायते बांद जाले इवन दोज बांद इवन आतां डेफिनेशन ऑफ हें कोत्ता आसतना आयडेंटिफाय कोत्ता आसतना इट इज 20-80-20 आहलोलें 90-10 आहलोलें. ऑल दोज बांद्स थोडे बांद एक्सक्लुझिवली नुस्त्या यूज करतात शेतां यूज कोन्नाय शेत रोयनाय. बट आमगे बांद आहाय ते आमी शेत कंपल्सरी रोयताय सगळे शेत सगळे बांद बांदले तितून आमी शेत रोयतायच. इवन खाजनां आमी आज गो दुसरो शेत रोयताय and we make it a compulsion because we नुस्त्याकूय बरें जाता शेत रोयलें जाल्यार. सो वी मेक इट अ कंपल्शन ते शेत रोवपाक. सो हांव कितें म्हणटा आमगे एकू कंटेन्शन आमगेले जे हांव म्हणा माय कॉन्स्टिट्युन्सी आल्दोना ऑल्सो कुड बी दे कुड बी कल्टिवेटिंग फिल्ड्स गिव देम प्रेफरन्स आयडेंटिफाय होल स्टेट ऑफ गोवा मेक अ सर्वे because this is very important. Kitago cousin mangroves have come on bands. Yes, okay. Yeah, that's all. Yes, Benji Vegas. Stand upon to speak on the calling attention laid on the floor by Honorable MLA Shri Kalus Bab. With regards to the ban speaker sir, जे भाशेन आमदारान रिजनल बाबान म्हणला की जे कोण शेत रोयताय तेमगे बांद पयलीं जावपा जाय and I agree to that and I would also like to tell on the floor that आमगे ओरलीम ब्रिज जी आहा ती ब्रिजा सकल शेत रोवपी जो लोक आहा तेंगे बांद जालो नाय पूण प्रिवियस आमदारांगे बांद पयलीं जालो आहाय ते शेत देखून रोयनाय. I want to bring it because शेत रोयताय तेंगे जायनाय. So this is the situation where we are today. आमगे इगोजी फाटल्यान करमण गेले जाल्यार शेत रोयताय तेंगे ते बांद जाले नाय बट आमदारांगे बांद पयलीं रेडी जालो आहा तेगे बाट आहाय म्हूण. सो हे जावपा जाय ते भाशेन आमगेले मोबरार अर्जंटली आतां बांद जावपाक गरज आहा कोसळोन पडलो वॉर्ड नंबर 2 मोबरार जिजस म्हणटाय तेगे वॉर्डान. सो म्हाका दिसता ताबडतोब आमकां फंड रिलीज जावचे एक पाट ते टेंडर प्रोसेस चड वयता हे बांद कोसळोन
झुपकोन एक्शन जावपा जाय. सो म्हाका दिसता इमिजिएट रिलीफ जावपाचो थिंगा आनी मागीर तो टेंडर प्रोसेस यार कितको नॉमिनेशन करपा तें तुमी डिसायड करचें. बट इमिजिएट वरी हॅज टू बी विड्रॉन फ्रॉम हियर. मेक शुअर दॅट द बांद इज बीन रिपेर्ड आनी स्टार्ट करपाक काम. कित्याक गरजेचें जे बांद कोसळोन गेलो आहाय ते जरी तरी तेजें काम आतां कॉमेस जायना जाल्यार पावसान आनीकूय कोसळोन वयतलें. येस नेक्स्ट डॉक्टर चरंगा शेट्टे नेक्स्ट नेक्स्ट दिलाय वो रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ बंस माझे लेटस्ट आता 1 महिनो जालो सर तर आमच्या ओशेल गांवान बांद मोडोन 150 शेतकार आमचे ओशेलचे 100 शेतकार आणि 50 सुमार कामुल्लेचे शेतकार दे आर बॅडली अफेक्टेड आणि आय हॅव ऑलरेडी brought it to the notice of our honorable CM. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटातले ऑफिशियल्स 2 फावटी येऊन पळोवन गेल्ले आहा. शेतां तेंची आख्खी पाड जाल्ली आहा सर. आणि मोडले म्हणटकूच प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी इज गेटिंग द मटिरियल ऑन सायट. WRD हॅज ब्रॉट सम मटिरियल ऑन सायट आणि टेम्पररी अरेंजमेंट केला. ते शापोराचे रिवराचे इतले उदक येऊन आख्खी 150 लोकांची शेतां सर पाड आहा. So I would also request you to look into this matter of mine. Oshel Gaon, sir. येस क्रुज सिल्वा स्पीकर सर आमचे रिवर्स चाल वेरली टू चिंचिणी आहा सगळे बांद पिड्यार जावन उदक भितर येवन शेतकारांनी रोवपाचें बंद केलां. आतां हांव फकत एक स्पेसिफीक एक तुका सांगता एक प्रॉपर्टी आहा तुमची आमची गव्हर्मेंटाची दुर्गा गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर फार्म 36 हेक्टर्स. आयज सोगटेच एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाला स्पीकर सर तूं पासून थिंगा पावला सोगटे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान थिंगा विजीट केल्या पूण तेजे आजून पासून कांय डेव्हलपमेंट जायना थिंगा. थिंगा 3 स्विस गेट जाय त्यो मोडोन उदक भितर येवन सोगटे मँग्रोव्ज जाला आनी ही प्रॉपर्टी सोडून दिल्या. हांव मागता आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान ही फार्म आसा तें डेव्हलप करचें आनी थिंगा लोकां पासून थिंगा नाजाल्यार लोकां कडेन दिवचें. ही प्रॉपर्टी कावर जावची आहा. थिंगा आजून पासून थिंगा शेत रोयना एक पावटी रोयल्लें तेजे फाटल्यान आनी रोयलें ना कित्याक थिंगा सगळें हारे उदक येयलो. सो हांव मागता पयलीं सद्या एक एग्जाम्पल दियाय. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा ती कल्टिवेट कराय. ते कल्टिवेट जालें जाल्यार आमी दुसरे प्रायवेटूय रोयतले. थँक्यू. येस मिनिस्टर कितें सांगतले दुर्गा मिनिस्टर तुमी उलयतले. स्पीकर सर जे आयज सगळ्या आमदारांनी सजेशन दिल्यात कोणी कोणी आपल्या आपल्या मतदारसंघांनी बांद फुटल्या आनी कितें फुटल्याक हे सगळे आमचे ऑफिसरांनी नोट करून घेतल्याक आनी आमी सगळे इन्स्पेक्शन करतले आनी इन्स्पेक्शन करून खंयचे इम्पॉर्टंट आनी खंयचे चड बांद म्हणजे आनी शेतकरी कोण चड रोयतात शेतां भितर खरेंच थोडे नुस्तें मारता सुंगटां ते बीन मातशें मागीर करुया. पयलीं हें पळयता आमी आनी ते प्रमाणे आमकां दुर्गा तुगेले दुर्गा फार्म चिंचोडे काम सुरू जालें. काम सुरू जालें. दुर्गा फार्म बांद तो भायर आसा चिंचोडे वर्क हॅज बीन स्टार्टेड. जालें मरे आतां जालें मरे. आमचे WRD मिनिस्टर थिंगा आमी एग्रीकल्चर क्लब करून थिंगा जायते एक्टिविटीज स्टार्ट जाल्ल्या. सो तेन्ना प्रपोजल तेच फाटल्यान म्हाका दिसता कोण वचोन थिंगा काम स्टार्ट सो काम स्टार्ट पयलीं जाल्लें बंद पडलें. तें काम स्टार्ट जाल्लें कंटिन्यू दवरचें म्हणून मागता. ओके येस आतां मिनिस्टर सजेशन आहलें स्पीकर सर. येस आता फुडें वचया आमी फुडें वचया. आता महसूल मंत्री श्री आतांशु मंत्री मनसरा आनी गोंय अधिकृत बांदकामाचे अधिनियम दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहांत दाखल करपाक प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 16 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा गोंय अनधिकृत बांदकामाचे नियमितीकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें.
विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. गोय अनधिकृत बांधकामाचे नियमितीकरण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडले. आता शार उदरगत खात्याचे मंत्री श्री विश्वित राणे हांणी गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 20 of 2023, the Goa Town and Country Planning Second Amendment Bill 2023. Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 19 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा, गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात मांडले. आता महसूल मंत्री श्री आतानाच्यो मंत्र्यात हांणी गोय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 तारीख 15/24/1961 दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 17 of 2023, the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1962, Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा, गोय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 तारीख 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. गोय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 तारीख 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात मांडला. आता महसूल मंत्री श्री आतानाच्यो मंत्र्यात हांणी गोय कृषी जमिनीच्या हस्तांतरणकरणाचे निर्बंध दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 18 of 2023, the Goa Restriction Transfer of Agricultural Land Bill 2023. प्रश्न असो आसा, गोय कृषी जमिनीच्या हस्तांतरणकरणाचे निर्बंध दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्री. Sir, I introduce the bill. गोय कृषी जमिनीच्या हस्तांतरणाचे निर्बंध दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात मांडलात. नगर नियोजन विधेयक 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. नगर विकास मंत्री. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 20 of 2023, the Goa Town and Country Planning Second Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा, गोय शार आणि नगर नियोजन विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोय शार आणि नगर नियोजन विधेयक 2023 सभागृहात मांडल्या. आता भौशीक बांधकाम खाते मंत्री श्री निलेश काब्राल हांणी गोय महामार्ग ऑपरेशन विधेयक 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 22 of 23, the Goa Highway Law Revival of Operation Amendment and Validation Bill 2023. प्रश्न असो आसा, गोय महामार्ग विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्री. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. येस, गोय महामार्ग विधेयक 2023 सभागृहात मांडला. सभागृहा मुखार आणखी कांयच कामकाज नसले कारणान बुधवार
29 मार्च 2023 सकाळी 11 मेरेन सभागृह स्थगित करतो.